नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाईन वेचणुके वेळार पार्सेकार उत्पल मायकलान पार्टी सोडली तो वेळ काळ आशिल्लो कठीण उत्पला परस पार्सेकाराच्या लागले तानावडे हेड ऑन प्रधानमंत्री गतीशक्ती सकयल खंयच्याय मोठ्या प्रकल्पाक हात घालच्या आधी राज्य सरकाराक विश्वासांत घेतात 5 राज्यांचे गतीशक्ती कार्यशाळेक आयिल्ले कडेन लॉजिस्टिक्स सचिव उलयली। शिवसेनेचे नाव चिन्ह हातात आयल्या उपरांत शिंदे सेनेन घेतलो सेनेच्या कार्यालयाचो ताबो। तेवटेन उद्धव ठाकरे वेचणूक आयोगाच्या निर्णया आड सुप्रीम कोर्टात फाल्यां कोर्टा मुखार। आरजीचे टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाची पदयात्रा 70 ठाणे सुरू जातनाच फ्लाइंग स्क्वॉडान आडायली। आरजी म्हणटा परवानगी घेता कायदो सांगात स्क्वॉडाची खंय जाप ना। गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन 5 वर्सांत फक्त 195 CRZ केशी लायल्यो तरी केशी आयल्यो 974। चड बार्देसांत देशांतल्यो अर्ध्या मायज CRZ केशी गोंयांत। सात वर्सां जावंक नाशिल्लें स्मार्ट सिटीचें काम 7 म्हयन्यांत सोंपोवपाचो यत्न। कामाचो दर्जो पडटलो दिसपट्टे अपघात कामाचें खासा ऑडिट करात। काँग्रेस पावली CAG कडेन। ड्रग्स घेतिल्ले 7 जाणांक वागातोर दर्यादेगेर धरले। सोटापो बशेंत दुबाव आयिल्ल्याची लाडेची टेस्ट 7 जाण ड्रग्स पॉझिटिव्ह सगळे भायले टुरिस्ट। ड्रग्स सप्लायराचो सोद। चौथे खेप ISL फायनल फातोड्ड्या स्टेडियमार 18 मार्चाक फायनल 5 तारखेसावन बुकींग प्ले ऑफ 3 मार्चा सावन FC गोवाचो प्ले ऑफ दुसऱ्या चिरपातयो। वेचणूक जिखले जाल्यारच राज्य करूं येता आनी राज्य चलयतले जाल्यार लोकांक पक्षांत घेवचेच पडटात। बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानावडे हेड ऑन। वेचणुके वेळार पार्सेकार उत्पल मायकलान पार्टी सोडली तो वेळ काळ खंय कठीण आशिल्लो। उत्पला परस पार्सेकाराचे ताका खंय मनाक चड लागले। पार्सेकार आनी उत्पल हांकां खंय पक्षाची दारां उगडीं काय बंद हें केंद्रीय फुडारी थारायतले। निवडणुकीच्या पयलीं प्रत्येक जण टिका करता त्या वेळार तो आपल्या भुमिकेन योग्य आसता आनी आमी तेचेर टिका करता ते आमी आमच्या भुमिके भितर योग्य आसता। पण निवडणूक फायनली जिखलो आसत जाल्यार तूं राज्य करपाक शकता आनी राज्य जर करपाक जाय आसत जाल्यार कांय लोक डेफिनेटली तुवें घेवचें पडटा। कदाचित अशें आसूं शकता की ते आमचे विरोधक आसतात पण तांकां जर आमची आयडियोलॉजी पडली आसत जाल्यार डेफिनेटली तांकां घेवपाक कांय हरकत ना। खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी तूं म्हजे बरोबर येवं नाका अशें म्हणपाक शकना। एखाद्यान जर इच्छा प्रकट केली जाल्यार डेफिनेटली ताका भितर घेवं जाय आनी आमी जेंकां तिकेट दितात ते मनीस सोडून वचूं जायना इतलें केर आमी डेफिनेटली करपाक जाय अशें म्हाका दिसता। म्हजो आमदार जर फाल्यां म्हजी पार्टी सोडून वता जाल्यार म्हजें फेल्युअर न्ही तें। ज्या वेळाचेर निवडणूक डिक्लेअर जाली आनी एकटो ज्या वेळार वचपाक लागले इट वॉज अ व्हेरी टफ टायम फॉर मी। म्हणजे ह्या सायटीक मायकल लोगो सोडून गेलो। हांव तेच्या घरा कितले तरी सांगपाक गेलो वचूं नाका राव आमी येतले सत्तें। त्या सायटीक आमचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सोडून गेले। तेव्हा मुख्यमंत्री आशिल्ले प्रदेश अध्यक्ष आशिल्ले। त्या सायटीक उत्पल पर्रीकरान राजिनामो दिलो आनी त्या इट वॉज अ टफ टायम। पण हांवें त्या वेळाचेर ठरलें म्हाका ह्या सगळे वतकच सगळ्यान मातशें दुख्ख मातशें दिसतालें तें लक्ष्मीकांत पार्सेकर सोडून वतलें। इज व्हेरी कारण हांव त्या क्षणाक मातसो भावनावश जालो कारण आमी विचारूच करूं शकना की एखादो माजी मुख्यमंत्री एखादो प्रदेश अध्यक्ष म्हणजे म्हाका येता तो हें इन्सिडंट म्हजेरूय आयल्लो 2012 म्हाका टिकेट डिनाय केल्ली 2012 तेव्हा लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे प्रदेश अध्यक्ष आशिल्ले। दुख्ख जालें पण आमी पार्टी सोडून वचूं ना। वायट दिसतालें की इट वॉज पण मागीर आमी त्या वेळाचेर तातूंतल्यान भायर सरूं जाय न्ही म्हणून आज हांवें जर समजा तो विचार तेन्ना म्हाका तिकेट ना हांव गेल्लो जाल्यार आज हांव प्रदेश अध्यक्ष खंय जावपाचो। मोस्ट हर्टिंग खंयचें लक्ष्मीकांत पार्सेकर काय उत्पल पर्रीकर?
इट वॉज मोस्ट सर्टींग इज लक्ष्मीकांत पार्सेकर, Not उत्पल परेख. Not उत्पल परेख. उत्पल परेख कशें आसा की मनोहर भाई हे आमचे पार्टीचे नेते आशिल्ले, पार्टीच्या हातूंतल्यान येल्ले. उत्पल हो तांचो चलो आशिल्लो, पण लक्ष्मीकांत पार्सेकरान पार्टी सुरवाती पासून भारतीय जनता पार्टीची वेगवेगळे पोझिशन, पार्टीची उदरगत करपाक व्हड करपाक तांचो वांटो डेफिनेटली आसा. काँग्रेस म्हणली की म्हजी तकली अजुनूय येता, कारण तांच्यांनी म्हजेर इतलो म्हाका त्रासदायक दिल्लो तो विशय. हय. प्रत्येक दीस म्हजेर संपादकीय लेख छापून येतालो, जणू कितें हांव खुबूच हें, आनी ताचो इफेक्ट म्हाका 2007च्या निवडणुकी भितर 160 मतांनी हांव हारलो. कारण म्हाका बऱ्याच जाणांनी म्हणलें की तुवें फॉर्जरी केल्या, तूं मतां मागपाक आमचे कडेन आयला काय म्हणून. अशा पद्दतीची हिणवणी हांवें सोंसल्या प्रदेश अध्यक्ष म्हणून. डेफिनेटली म्हजी जबाबदारी की हांवें प्रदेश अध्यक्ष म्हणून तांकां पार्टी भितर घेवं जाय, आनी त्यामुळे तांकां आमी पार्टीन घेतिल्लें आसा. घेतले पचले डेफिनेटली पचोवं जाय. पचले किंवा पचोवना कशें आसता की एखाद्या पोझिशनाचेर तूं बसता तेव्हा त्या पोझिशनाच्या हातून तुवें काम करूं जाय. एखाद्यो सगळेच विशय तुका जाय तशो मना सारके जायना, आनी त्यामुळे ना सुद्दां आसत जाल्यार यू हॅव टू एक्सेप्ट दॅट की जे निर्णय आसा तो योग्य निर्णय आसा, इज अ पार्टीचो निर्णय आसा, आनी त्यामुळे त्या निर्णयाक तुवें संमती दिवं जाय, आनी यू हॅव टू एक्सेप्ट दॅट. प्रधानमंत्री गती शक्ती सकयल खंयच्याय मोठ्या प्रकल्पाक हात घालच्या आदी राज्य सरकाराक विश्वासांत घेतात. केंद्राची लॉजिस्टिक्स स्पेशल सेक्रेटरी सुमिता दाबरा सांगतात. 5 मध्य अस्तंत राज्यांची गती शक्ती पोर्टलाचेर विभागीय कार्यशाळा पणजे जाली. थंय दाबरा मिडिया कडेन उलयली. गतीशक्ती पोर्टला वयल्यान केंद्राक रानां, रानवटी जीव, अभयारण्य आनी बाकीची म्हायती मेळटा. When a big project is being planned, it's always consultative, and the state governments are also taken on board, and that is where land acquisition issues are discussed. Now, with the Honorable Prime Minister's vision of the PM Gati Shakti portal, we can see the forest areas, the wildlife sanctuaries, we can see where there are existing habitations, where the existing roads are there, and how to go about it. So we can avoid a lot of disruption, and we can plan in a better way. गती शक्ती पोर्टलाच्या आदारान डाटा घेवन गोंय सरकारान वेगवेगळी सरकारी स्कुलां विलीन करपाचो प्लान केल्लो. मात प्लान खंय लोकांच्या विरोधाक लागून फेल जालो. उद्देग संचालक उलयली. So school clustering was one of the projects that we had kind of conceptualized through Gati Shakti under the National Education Policy. Unfortunately, we could not completely implement the same on the ground. The planning part of it only was taken up under the Gati Shakti portal. गती शक्ती कार्यावळी सकयल सरकार टुरिस्ट स्पॉटांचेर काम करता. सरकार राशन दुकानां एका पोर्टलार हाडूंक सोदता. तशेंच राशनाचे ट्रान्सपोर्टाचेरूय लक्ष दिवपाचो प्लान. GELचो IT मॅनेजर उलयलो. We are planning, WRD is planning a Jackwell pump house for the state. This is being developed, this is being constructed based on the PM Gati Shakti portal instructions. We have mapped the entire Jackwell pump. We have used those resources to identify the nearby electric station, PWD station, and is helping us in development of. Whenever a truck moves from the fair price shop to the godown, we want to know whether he has followed the shortest path. Second thing, whether he has taken any diversions. For that, we had requested BISAC to integrate this fair price shop on the PM Gati Shakti portal, which was completed. Now we are in a process of integrating the GPS devices, the GIS devices on the trucks, which carries the goods to the fair price shop, so that we can track the diversion, and we can reduce the overall cost of transportation of fruit. We want a thematic location map covering the cultural activities, the events, the location of arts, craft fairs, all the leading museums to be covered under PM Gati Shakti. This will help us, not only us, it will help all the tourist states. How? Whenever a tourist lands to Goa or any tourist state, with this kind of mapping, we or government can track the entire tourist arrival and departure and its food. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. शिवसेनेच्या नाव आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे सेनेक मेळ्ळ्या उपरांत आज एकनाथ शिंदेन शिवसेनेच्या पक्ष कार्यालयाचो ताबो घेतलो. ताबो घेतनाच बाळासाहेब ठाकरेची फोटो फ्रेम सोडून बाकीच्यो सगळ्यो देंवयल्यो. तेवटेन ठाकरे सेना वेंचणूक आयोगाच्या निकाला आड सुप्रीम कोर्टान बेगोबेग सुनावणी घेवची म्हूण मागणी. चीफ जस्टिसाच्या खंडपीठान याचिका फाल्यां दवरूंक सांगल्या. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन 5 वर्सांत फक्त 195 CRZ केशी तडीक लायल्या. 974 केशी ऑथॉरिटी मुखार आयिल्ल्यो. सगळ्यांत चड बार्देसांतल्यो 299.
थंयच्यो फक्त 15 केशी तडीक लायल्यात. केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान राज्यसभेत दिल्ले जापे प्रमाण भारतांत एकूण 1878 CRZ केशी रजिस्टर, अर्दे मायज गोंयांत. एकूण 974 केसी गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी मुखार आयिल्ल्यो. तालुक्या प्रमाण केशीचो रिपोर्ट असो. सगळ्यांत चड केशी बार्देसांतल्यो. केशी तडीक लावपाचो आंकडो मात सापूच उणो. फक्त 21% केशी तडीक. हे पळयात. बार्देस एकूण केशी 299, तडीक लायल्यात फक्त 15. साश्टींत 83, तडीक लायल्यात 4. पेडण्या 253, तडीक लायल्यात 138. तिसवाडी 94, तडीक लायल्यात 7. फोण्या 6, तडीक एकूय लायिल्ली ना. देवचले 7, एकूय तडीक लायिल्ली ना. मोरगांव 26, तडीक लायल्यात 3. काणकोण 203, तडीक लायल्यात 28. केप्यां 3, तडीक लायल्यात 0. एकूण 974 केशी आनी तातूंतल्यो फक्त 195 केशी तडीक लायल्यात. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कडच्यान म्हायती मेळ्ळ्या ते प्रमाण कितल्याशाच ऑथॉरिटी कडच्यान आजून रिपोर्ट येवपाचो आसा. कांय कडेन इन्स्पेक्शन रिपोर्ट उरल्या जाल्यार कांय कडेन केशी खंय ग्रीन ट्रायब्युनला मुखार आसा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान राज्यसभेत दिल्ले जापे प्रमाण भारतान एकूण 1868 CRZ केशी रेजिस्टर, म्हणजे तातूंतल्यो अर्द्या मायज केशी एका गोंयान. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. आरजीच्या टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाची पदयात्रा 70 ठाण्यासावन सुरू जातनाच फ्लायिंग स्क्वॉडान आडायली. स्क्वॉडांत मामलेदारूय आशिल्ली. परमिशन घेवना म्हणून पंचायतीची खंय कागाळ. पदयात्रा खंयच्या कायद्या सकल आडायल्या, खंयच्या कायद्या सकल परवानगी मागपाची ती सांगात, परवानगी घेता म्हूण आरजीचो फुडारी मनोज परब सांगता. मामलेदार आनी पुलिसेक विचारल्यार खंय जाप ना. सगळी कंडिशन वायलेट जालो. हांगा बूक हांगा कोण वायलेट करिना तांकां तुमी अशें हें करता. गोंयकारांक ते सुद्दां म्हादेक लागून झगडटा तांकां. कायद्यानुसार आमी परमिशन मागपाचें तें तरी सांगा आमकां. आमी इतलेंच मागलें की आमकां कायदो सांगा. जर गेल्या फावटी लागोंक ना जाल्यार ह्या फावटी कित्याक लागले? आतां कोणाच्या पोटान दुखलें? पंचायतीक कोणें सांगलें लेटर करपाक? आनी ते पंचायतीची कंप्लेंट एक्सेप्ट कशी जाता? ती थंयच्या थंय कित्याक भायर पडोंक ना? कित्याक पंचायतीक एज पर पंचायत राज एक्ट हें खंयच लागना. आनी आमी PWDचो रोड यूज करता, आमी पंचायतीचो रोड यूज करिना. ही खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीची रॅली न्हू. आमी आमचो जर तुमी हें स्लॅब सुद्दां पळयत जाल्यार हो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट आसा. हांगा खंयसरूच RGP बरयल्लें ना, रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी बरयल्ली ना, नाजाल्यार खंयच्या दुसऱ्या खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचें नांव ना. तुमी कायदो दाखया आमकां. आमी एप्लाय करता. आमकां परमिशन एप्लाय करपाक कांयच टेन्शन ना आनी आमकां भंय दिसना. पूण खंयच्या कायद्यानुसार आमी एप्लाय करपाचो हें आमकां खबर ना. की गेल्या फावटी आमी चल्ले आमकां आडोंक ना. Madam, just tell us under what section and under what rule you are stopping this, please. Can you please explain to us? Wait for some time. Yes, madam. Deputy Director is coming. So you don't have the answer? You don't have the answer? Sir, you have the answer? Okay, thank you. सोनच्या हांगा पावलो अजून तुमचे सॉर्ट आउट जायना. आम्ही वयता हांव लागता चले. ग्रुप ऑफ कितले 4 जाण 2 जाण 3 जाण कायदो सांग न्हू. कायदो जाय तो लायक तुमच्या पिशे समजला कितें? पंचायत थंय हे धाडटा तूं आमकां दाखयता ते पंचायत कंप्लेंट करता म्हणून म्हादेक लागून. आम्ही आता ऍप्लिकेशन दिता तुमकां. ओके, ऑन युअर रिक्वेस्ट वी आर गिविंग यू ऍप्लिकेशन. नॉट ऑन माय रिक्वेस्ट. तुमच्याकडे दिता सर. तुम्ही ऍप्लिकेशन द्या. वी विल रिफर इट टू द पोलीस. वी कन्सिडर ऑल फॅक्टर्स जे आमकां रिप्रेझेंटेशन आतापर्यंत येयलें आसा ते. वी असेस द सिच्युएशन एंड वील टेक अ डिसिजन. आमी लोकांक मागता की ही जी पदयात्रा आसा म्हादेक लागून ही पदयात्रा फुडले 9 दीस चलतली. सो तुमच्या कडेन डेली 5:30 वरांचेर 4:30 ते 5 वरांचेर चालू जातली. सो तुम्ही प्लीज ही पदयात्रा जॉईन करा आनी आमची म्हादय जी आसा ती आमच्या गोंयांत दवरपाक आमी सगळ्यांनी भायर सरया. आमी ह्या सरकाराक एक मॅसेज दिवया की आमची म्हादय आमी विकूंक दिवचे ना. फाटलीं 7 वर्सां जावंक नाशिल्लें स्मार्ट सिटीचें काम सरकार गडगड करून 7 म्हयन्यांत सोंपोवंक सोदता.
असलें केल्यार कामाचो दर्जो पडटलोच. आत्रे पयऱ्यान शारांत अपघात जातात म्हूण काँग्रेसीचें शिश्टमंडळ पर्वरे CAG कडेन पावलें. स्मार्ट सिटीच्या कामाचें खासा ऑडिट करचें म्हूण मागणी. इमेजीन पेंचीस स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड हे जे प्रोजेक्ट चालू आसात पेंजीम सिटींग सरावंडींग सगळ्या वार्डांनी टोटल 47 प्रोजेक्ट आमी चालू केल्ले आनी जाल्यार लास्ट 5 वर्सां हेजे ऑडिट जालें नासलें. पण ज्या परिस्थितीन काम चल्लां जे झिरो प्लॅनिंग सब स्टँडर्ड क्वॉलिटी मेंटेन केलना ताका लागून आज इन्सिडेंट तुम्ही पळयला 4 इन्सिडेंट कसो जाला ते. जे ट्रक म्हणजे बरे रस्त्यार पयलीं त्या रस्त्यांनी ट्रक वयताले पण केन्नाय मुळा भितर पडना आसले. हो आमच्या गरीब सामान्य लोकांलो जे घामांतल्यान त्रास काण जे बी कमयता तेतूंतले टॅक्स पे केल्लो पब्लीक टॅक्स पेयर मनी हेजो पयसो हेचो खर्च एक रुपयाचो खर्च सगळे जनतेक मेळपाक जाय. ताका लागून आज आमी स्पेशल ऑडिट डिमांड केल्लो आसा या कॅगाक. ताणें कितें सांगलां ताणें सांगलां की हालींच खंय आत्तां एक तांचें ऑडिट केलां ताणें. पण म्हाका खबर आसा CAG 100% ऑडिट करना. ते पीक एंड चूज म्हणजे अशें एट रँडम काडटा इश्यूज सिलेक्ट करून आनी इतलो टायमूय आसना. पण म्हणून आमचो डिमांड आसा की 100% स्पेशल ऑडिट जावचें इमॅजीन पणजीचें. आज 7 वर्सां सोंपतलीं आतां आनी ह्या 7 वर्सान कांय जावंक ना. तें आतां लास्ट 7 म्हयन्यांनी एक करूंक पळय फुडें सरल्या तातूंत गडबड 100% आसा. तितून कांय कसलोच दुबाव ना. म्हणून ताणें आतां हें आमचें निवेदन घेतलां पळय. आमकां कितें आसा ताणें जशें सांगलां फायनली कांयच जायना जाल्यार आमी हायकोर्टान वतलेच. ड्रग्स घेवपी 7 जाणांक वागातोर दर्यादेगेर धरले. एंटी नार्कोटीक सेल क्रायम ब्रांच आनी हणजूण पुलिसेन पयर रातीं वागातोर दर्यार पेट्रोलिंग करतना सोरो घेतला काय ना जशें चेक करतात तशेंच सोटाको मशिनान दुबाव आयिल्ल्याची लाळ चेक केली. 7 जाण ड्रग्साचेर पॉझिटिव्ह सापडले. सगळे भायले तांचेर ड्रग्साच्यो केसी घाल्यात. सोरो घेतला काय ना जशें तपासतात तशेंच आतां ड्रग्स घेतला काय ना तेवूय तपासपाची मोहीम. वागातोर दर्यादेगेर हे मोहिमे सकयल 7 जाणांक उखल्ले. एंटी नार्कोटीक सेल क्रायम ब्रांच आनी अंजुणा पुलिसेन पयर राती वागातोर दर्यादेगेर पेट्रोलिंग करतना सोटाको मशिनान जांचो दुबाव आयलो तांची लाळ चेक केली. 7 जाण पॉझिटिव्ह सापडले. उत्तर गोंयचो SP नितीन वाल्सनान दिल्ले म्हायती प्रमाण 7 जाण सापडल्यात ते सगळेच भायले. धवल कुमार सोजित्रा हो हरमला रावपी मूळ सुरतचो. नितीन NS, दिलशाद नजीब, अजिन जॉय हे केरळच्यान आयिल्ले टुरिस्ट. संदेश नाईक हो कारवारचो. M विजय शंकर हो कर्नाटकाचो. कोलादिया निशांत हो सुरत सावन आयिल्लो टुरिस्ट. सगळे ड्रग्स पॉझिटिव्ह. सगळ्यांचेर ड्रग्स घेवपाची केस. तांकां ड्रग्स खंयच्यान मेळ्ळे ताची चवकशी चल्ल्या. ड्रग्सा आड ही मोहीम खंय चालूच उरतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्र सरकार सहकार मळाक उभारी दिवंक सोदता. ताकाच लागून केंद्रीय बजेटांत सहकार मळा खातीर खासा तरतूद केल्या. गोंय राज्य सहकारी बँकेचो अध्यक्ष मिडिया कडेन उलयलो. गोवा प्रदेश सहकार भारती आनी राज्य सहकारी बँकेन मेळून ह्या खासा बजेट तरतुदींचेर 23 फेब्रुवाराक सहकार संकुलांत खासा चर्चासत्र दवरलां. RBIचो संचालक सतीश मराठे मुखेल उलोवपी आसतलो. सहकार भारती पळय आसा ताजे संस्थापक आनी संस्थापक अध्यक्ष आनी आतांचे रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे डायरेक्टर हे हांगा फाल्यां 23 तारखेक म्हळ्यार फाल्यां न्ही 23rd गोंया व्हिजीट दिवपाचे आसात. आनी त्या निमित्तान सहकार भारती आनी गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँक ह्या दोगांच्या माध्यमांतल्यान आमी तांचो एक हांगा सेमिनार कंडक्ट करपाचें येवजिलां. जे पडचें युनियन बजेट जालां सेंट्रलाक त्या बजेटा भितर कोऑपरेटीव सेक्टराक कितलो वाव आसा, कोऑपरेटीव सेक्टराक कितले पर्यंत तेजे फायदे मेळटले आनी किती पर्यंत आमी त्या कोऑपरेटीव सेक्टराक करपाक शकतात. मोदी सरकारान तांचे आतांचे केंद्रीय मंत्री कोऑपरेटीव मिनिस्टर अमित शाह आसा तांचे एक विजन आसा. तें विजन म्हणल्यार जो सहकार क्षेत्र जें आसा त्या सहकार क्षेत्रा मार्फत ज्यो सुविधा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो आसात प्रत्येक नागरिका पर्यंत पावपाची
आनी ताका लागून सगळे सोसायटीचे मेंबर पण हांगा येतले. सोसायटी, बँको बाकीच्यो आमकां सगळ्यांक निमंत्रण वचून ते आमचे 6th फ्लोराचे हॉल आसा त्या हॉला भितर हे सत्र चालू जातले. फर्लो सुटी प्रत्यक्ष बंदखणीच्या काळात धरची म्हणून मंदार सुर्लकाराचो खुनी जल्मठेप भोगपी शंकर तिवारी हायकोर्टात. ऑथॉरिटीक हे विशीं हायकोर्टान निर्देश दिवचो म्हूण अर्ज. शिक्षेचो रिव्ह्यू करपी समितीन शंकराचे मुजतपूर्व सुटकेची शिफारस केल्ली. मात ताणें प्रत्यक्ष कमीत कमी 14 वर्सां बंदखण भोगूं ना म्हूण शिफारस सरकारान भायर मारली. हायकोर्टान अर्जाचेर प्रतिवाद्यांची 2 सप्तकां भितर जाप मागल्या. चवथे खेप ISL फायनल्स फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमार 18 मार्चाची फायनल फातोड्ड्या जातली. 5 तारखेसावन खंय बुकींग सुरू. प्ले ऑफ 3 मार्चासावन सुरू. गोंयांत आशिल्ले फुटबॉलाचे ट्रेनिंग ग्रावंड आनी प्लेयरां खातीर आशिल्ली बरी सुविधा पळोवन खंय हिरो इंडियन सुपर लिगान फायनलीक गोंय वेंचून काडलां. FC गोवाचे प्ले ऑफांत पावपाचें सद्या दुसऱ्यांचेर पातयेवन. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.